कलाकारांचो आवाज ही कार्यावळ पळयतल्यांक तुमकां सगल्यांक माये मोगाचो येवकार आनी हांव जावन आसा तुमच्या मोगाचे कॅनडा. इश्टांनी जायते फावटी हांवें तुमच्या मुखार जायते तरेचे कलाकार, जायते तरेचे तियात्र, जायते तरेची फिल्मां तुमचे नोदरेक दवरल्यात. तशेंच आमचे कोडेगांत कलाकारांक तुमकां मेळयल्लीं आसात आनी आतां वेळ आयलो. आयज आमी आसा मडगांवच्या शारान हांगासर पेद्रू पोदेर ह्या फिल्माचो प्रेमियर शो जावचो आसा आनी कांयच वेळान हो शो सुरू जातलो. पूण हांगासर आयज आमी आसा मुलाखत घेवपाक ह्या पेद्रू पोदेर फिल्माच्या को स्टार्सांची तशेंच प्रोड्युसर्स, एक्टर्स हांकां आयज मेळोवचो वेळ आयलो. सो आयज हांव तुमच्या मुखार दवरतलें पेद्रू पोदेर ह्या फिल्माची थोडी ल्हानशी जी झलक जी ताणें तांच्या फिल्मान दाखयल्ली आसात आनी मेळुया तांच्या को स्टार्साक आनी जाणून घेवया तांणी हे फिल्म नाचोन कितें अनुभवलां पळय तें. पळयत रावात तुमी GCTV. पेद्रू पोदेर हास्तीचो पिटका लोयता रातीचो पेद्रूची माय बेणा लोयता पेद्रू आपले दांत दाखयता. तूं म्हाका सदां सांगता इश्ट गान आसतना सूर गान उंड कर आनी त्या मोगान कर म्हूण. पूण हांव मोगान कोत्ताय तें उंड ह्या आतां लोकांक नाकाय. त्या भुरग्या वांगडा कसलेंच बरेपण आसा पळय तें एकूच, तेजे सायकलीचेर बसपाचें, दिसभर भोंवपाचें आनी पाव विकपाचे. पेद्रू पोदेर हाचो एक कोडेगांत काबो, एक कोडेगांत कलाकार आयज म्हजे बरोबर आसा. नन अदर दॅन द एम्परर ऑफ कोंकणी स्टेज, जो आमकां हांसयता, रडयता, 2 in 1 सगळेंच करता आनी आमच्या सगळ्याच्या आवडीचो दुसरो कोणूच न्हय पूण बाब जॉन डिसिल्वा. सो पयलीं सद्याक येवकार तुका आमचे आयचे हे कार्यावळीन. आनी पेद्रू पोदेर दुबाव ना, म्हाका दिसता पोदेराची भुमिका तूं कोत्ताच अहें म्हाका डावट लागता. बट तुज्या तोंडांतल्यान आयकुया तुजो रोल कसलो हातून आनी तूं कितें करता. ओके, पयलीं सद्या GCTV चोयतल्या सगळ्यांक काळजासान देव बरें करूं आनी GCTV केरीत भाशेन काळजासान देव बरें करूं. जेन्ना कोंकणी फिल्म येताय तेन्ना आमगे जे गोंयांत मिडिया आहा, प्रिंट मिडिया, डिजिटल मिडिया सगळे कोंकणी फिल्मां सपोर्ट कोत्ताय. तेका लागून आयज ही संदी घेवन तुमकां सगळ्यांक प्रिंट मिडिया, डिजिटल मिडिया हांव काळजासान देव बरें करूं म्हणटा. हेचे भाशेन कोंकणी फिल्मां सपोर्ट कराय आनी आमगे गोंयकार भाव भयणां जीं गोंयांत हाय कोंकणी उलोवपी तेणी सदांच कोंकणी फिल्मां सपोर्ट केला. आनी आयज हे 2020 वर्सांतले हे न्यू इयरांतले न्यू कोंकणी फिल्म पेद्रू पोदेर आनी बाय कॅन्डिडान सांगिल्ले ते भाशेन हे पेद्रू पोदेर फिल्मां पेद्रू पोदेर हांव. सो पेद्रू पोदेर चोयले उपरांत तुमकां कळटलें ही काणी कित्याक ती. पूण हेजो मेन कॉन्सेप्ट म्हणल्यार मनी इज नॉट हॅपिनस. सो हे फिल्मां कितकोन दाखयलां, कितकोन चित्रायलां तें दर एक कोंकणी उलोवपी गोंयकार भाव भयणांनी हे कोंकणी फिल्म पेद्रू पोदेर चोयचें आनी हे कोंकणी फिल्मां तुमी सपोर्ट करचो. हे पेद्रू पोदेर फिल्म प्रोड्यूस केलां बाय दीपक बांदेकार आनी को प्रोड्यूस केलां बाय चंदन बांदेकार आनी डायरेक्टेड बाय जोजो डिसोजा. आनी मुझे सांगाता हितून जायते कलाकार आहाय. सो आनी एक पाटी सगळे गोंयकार भाव भयणां कडेन मुगेली खालती विनंती, जेन्ना कोंकणी फिल्म येताय तेन्ना कोंकणी फिल्म तुमी चोयची आनी कोंकणी फिल्मां सपोर्ट करचो. आनी एक दीस आमगेले गोंयांतल्यान जायते कोंकणी फिल्म जायची आनी आमगे गोंय एक दीस उंचली पांवड्यार पावचें कोंकणी फिल्मां बाबतीन. देव बरें करूं. आमी ट्रेडिशनल बेकर हे भाशे उंड करपाक म्हाका मुगे पायन शिकयले. हांव थोडे उंड करताय न्हू सारके आदले भाशे करताय. अरे तू पोदेर सोबत मरे तुझं नाव कितें रे. पेद्रू गोमेज. पेद्रू. सो हांव तुका पेद्रू पोदेर ओडटलें. चियर्स पेद्रू पोदेर. बरें करूं जॉन. दुसरे सुवातेर हांव तुका विचारूंक सोद जशें परी तुवें सांगलां दुबाव ना, पेद्रूची भुमिका तूंच कोत्ता आनी पेद्रू पोदेर म्हणटा तो तूंच. जाल्यार डीड यू फायंड इट डिफिकल्ट हो रोल करपाक, हो कशे भाशेन तयारी केली जावं कशे भाशेन एफर्ट केले पोदेराची स्टडी करून. ना, पोदरा रोल करपाक म्हाका स्टडी करपाक गरज आसना कित्याक हांव जेन्ना वाडलां ते गांवां पोदेर येतालोच. सो मुगे भुरगेपणार सावन तेन्ना पोदेर आतां पोदेर कितको येताय तें हांव आख्खो अणभवलो आहा. सो म्हाका स्टडी करपाक गरज पडना कित्याक आमगे लायफ तितूंतल्यान येयलो आहा न्हू. कित्याक हे वेवसायीक धंदे लायक आमगे तेवयपण, दोरजीपण आनी पोदेरपण हें आमगेलें गोंयकारांक गेलें एक प्रोफेशनल. सो एक वेवसायीक धंदो तो आमगेलो. सो हांवें तेंक चोयलो आहाय. सो म्हाका स्टडी आनी करपाक गरज आसना. मुगे बाय म्हाका सदां सांगता कस्टमर इज ऑलवेज रायट. एक्सक्यूज मी. पूण जो मनीस जेवणा आनी उड्या रेस्पेक्ट दिवपाक मेळना ताका जिवितांतूय रेस्पेक्ट मेळना. हुशार मरे हो पोदेरू. रोल हाचो हो पोदेराचो रोल अशें हांव म्हणूं ह्या तियात्रान की पोदेराची एक मेन भुमिका आसा.
हय तो मेन पळय लिडींग रोल आहा पेद्रू पोदेर तो हांव करता म्हजी सांगाता वेरोनिका आहा इस्प्रीट आहा आनी राज हे दोगूय म्हगे फ्रेंड आसताय सो बाकी मागीर कितें जाता तें टर्न ट्विस्ट सगळें फिल्म चोयतरी कळटा पोदेराचे जो व्हॅल्यू आसा तो आयज काल उणो जायत वता सांगपा म्हणल्यार आयज काल सगळें आमगे ट्रेडिशन कल्चर डिक्लायन जायत वयता सो म्हाका दिसता हें पेद्रू पोदेर फिल्म म्हणटा एक होप दिता म्हणजे ह्या फिल्मा वयल्यान कळटा खंयचेंय काम करता तितून ताका ल्हानपण आसना सगलें प्रोफेशन आपआपल्या जाग्यार उंचले जाग्यार आसता सो तो एक हे फिल्मांतल्यान स्ट्रॉंग मॅसेज वयतली सो खंयचेंय तूं काम कर खंयचोय धंदो कर तितून ल्हानपण आसना सगलें आपआपल्या कामांत धंद्यांत व्हडपणू आसता तूं बीट घालयता अशी मीठ घालयता कितें करता मोगान कर तेचे बी नाकाय म्हणजे मोगान घालय आनी ताई तूं पिठा गुळ करता वो पिठाक हेल्ट घे कितें करता तें मातशें मोगान कर जॉन एक सिक्रेट ह्या फिल्मा फाटल्यान हांवें आयकलां की जेन्ना हें फिल्म बरयलें तुका कळलें की हें तुज्या चेड्यानूच बरयलें म्हूण सो हाव इज इट जावं कशें दिसता तुका तुज्या चेड्या बराबर अशें ना चेड्या बरोबर हांवें कनेक्शन फिल्मा एक्टींग केल्या एक्शन फिल्मा एक्टींग केल्या आनी चेड्यान आनी जोजोन बरयलें तें सो जोजो मुगे बरो फ्रेंड आनी चेडो म्हूण ताका हांव मानना फ्रेंड म्हूण मानता पूण जोजोगे आनी मुगे कॉम्बिनेशन बरें जातालें वी आर हॅविंग म्हणजे रिलेशनशीप बरें आहा तो कितें सांगता म्हाका रोखडें कळटालें हांवूय कितें सांगतें सो आनी टीम आख्खी हेजी जी फिल्म करपाक टीम आसलोली ती बरी आसलोली म्हणजे सगल्यांक मोग आसलोलो आनी सपोर्ट आसलोलो निमणे सुवातेर आमच्या व्ह्युअर्साक तूं कितें मॅसेज दिवंक सोदता ह्या तुज्या फिल्मा सो मुगे आनी एक पाटी व्ह्युअर्सां कडेन हीच विनंती कोंकणी फिल्म येताय तेदो कोंकणी फिल्म चोयची कित्याक दुसरी पळय रिजनल लँग्वेजीस जाय न्हू तेंगे वर्साक कितलीं फिल्म येताय सो आमगेली जायती फिल्म येवची आनी एक दीस आमगे कोंकणी फिल्मां उंचली दर्जार पावोन उंचली जाग्याचेर पावची ही मुगे इच्छा ओके करून जॉन दोनूतरां तुवें आमकां सांगली आनी तुजो मोलादीक वेळ आमचे खातीर दिलो म्हूण काळजांतान देव बरें तुमकांय सगल्यांक काळजांसान देव बरें करूं जय कोंकणी जय गोवा कॉंग्रेच्युलेशन ऑन युअर सक्सेस जशे परी हांवें सांगलां जॉन डिसिल्वा वांगडा अशे जायते को स्टार्स आयज हांगासर आयिल्ले आसा आनी आयज जावन आसा तांचो प्रेमियर शो ऑफ पेद्रू पोदेर सो इन दीस आय हॅव वन मोर आर्टिस्ट विथ मी आमचो बाब मारियो दे वास्को पोलीस सद्या येवकार तुका आमच्या आयचे हे कार्यावळीन आनी पेद्रू पोदेर हातून तुजी भुमिका कशी पेद्रू पोदेर जावन आसा हांव ट्रेडिशनल बेकर हांव जॉन डिसिल्वाचो पायचो रोल केला आनी हितून हांवें दाखयलां आनी हांवें एक्टींग केलां म्हाका ते सांगलां ते भशेन आनी हे उंडे जे परी आमी पयले कोत्ताले आमचे आदले पोदेर ते हांवें लोकां मुखार एक्टींग करून दाखयलोलें आसा आनीक हे पिक्चर भरपूर आमी त्रास घेवन काडलेलो आसा आनीक ह्या पिक्चराची स्क्रिप्ट जी इंग्लिशीन आसली ती हांवें कोंकणीन ट्रान्सलेट केल्या आनी म्हाका आदार करपी क्रिस डिसिल्वा हेजो हांव उपकारी आनी हांव जोजो सर हो डायरेक्टर आमचो हेजो हांव चड उपकारी की ताणें म्हाका फोन केल्यार हांव रोखडोच ताज्या उतराक हाजीर जातालो आनी हे भाशेन आमी कोंकणी मातशी मुखार वतलो जाल्यार आमकां लोकांचोय आदार जावं पळोवंक पिक्चर म्हटल्यार कोंकणी कशें पळय तें आयज पिक्चराचो दर्जो भरपूर वयर सरलेलो आसा गोंयकार सकाळ फुडें निदेंतली उठताय आम केलेल्या उण्याच्या वासान आनी अन्ना आवाजान बाबा ट्रीट कस्टमर लायक अ किंग अँड यू विल बी अ किंग हाय बाबा नाही किस राजा जातलो महामारियो एक सांगशी तुका जशे परी तुवें सांगला पिक्चरांचो दर्जो वयर चडलेलो आसा पूण कितले शोज एक पिक्चरा जावं पिक्चराक तुमकां शोज मेवता वो तुमकां करूंक जाय वो कितले शोज तुमकां गव्हर्मेंट कशे भाशेन तुमकां हेल्प कोत्ता गोवोरमेंटाचो आदार आसा पूण जायतो तोकूस आसा आनी एस जी परमिशना कडच्यान आमच्यांनी जायते मुखार पावल मारूंक जाता आनी हेज्या मुखार आमकां गोवोरमेंटाचो भरपूर आदार मेळ्ळो जाल्यार आमी
आमचे बॉलिवूडाच्या लेवलार पावंक शकतात आनी हे आमचे कोंकणी फिल्म काडपाक इतले तोकोस आसा आनी आमकां दुडवाचोय आदार आसा आमकां प्रोड्युसरूय बरो मेळ्ळलो आसा आनीक आमकां भरपूर सगल्यांनी कॉपरेट केलेलें आसा आमगे टीम वर्क म्हणल्यार एक बरी फॅमिली कशी आमी वावुरलेली आसा केसलेंच ना आतां पयल्यार आतां येयले हे भाशेन जालो आहा हे भाशेन जर मुखार आमकां कॉपरेशन मेळ्ळें जाल्यार आमी मुखार वयतले. बरें करूं मारियो दोन उतरां तुवें आमकां सांगली आनी तुजो मोलादीक वेळ आमचे खातीर दिलो म्हूण काळजंतान देव बरें करूं. तुकाय देव बरें करूं. आनी वयताना मात चोयलो आनी म्हजी बोगले घेवन म्हज्या कोल्याचो किस घेतलो आनी सांगो लागले पेदू हे बहुत सांबाळ करून तो किस जावन आमी मजा पावलो. हांवें जे दीस चोयल्या निमाण दीस आसलो एक घेतलो सोऱ्या नुस्ती गाडी काटवाला भायर व्हरोन आनी ऑलरायट जशे परी हांवें तुमकां सांगलां रायटर डायरेक्टर प्रोड्युसर नासतना फिल्म इंडस्ट्री केन्ना परजोडूंक शकना आनी ह्याच निमतान आयज म्हजे बरोबर आसा द रायटर एंड डायरेक्टर ऑफ पेद्रू पोदेर जोजो डिसोजा. पयलीं सद्याक येवकार तुका आमच्या आयचे हे कार्यावळीन आसा आनी फुडें हांव तुका विचारूंक सोदता नाव दॅट यू आर अ डायरेक्टर ऑफ पेद्रू पोदेर हू इज दीस पेद्रू? Pedro actually is a fictitious character, but they call Goans Pedrus. At the same time, his story is a very nice story about a simple Goan village boy, and that boy dreams of becoming rich. Film मागच्या एक question आसा, does money buy you happiness? And what happens when you get so much money? पोदेराचे story, yes, because he is a पोदेर, पण मागीर कितें जाता, he is fed up being called a पोदेर. अरे तो पोदेर मुरे, तू पोदेर. And they say that also in Goa, अरे तो पोदेर. असा पाहतोय अरे आडकोण उंगरी गेल्या किती बोलता आडकोण राव म्हणले ऐकूय नासले रमेश तू येवत हांव वयता पूण तुगे पाय मग सुद्धा येतो ट्रेन लागता माहिती गव कितें समजलो ना इंग्लिशीन सांगो जाय फादर्स हजबंड तकली वयता खूब पडले कितें येवत हांव वयता. So basically the concept came there and then I wrote the entire concept and I met Chris. And then Chris and I had a very good understanding. So we sat with our team and then that's how the story of Pedro Poder came. And I like purpose, so Pedro Poder. How much time did it take you to make this film? The entire film from story to bring it on floor was done within 6 months at our own studio, Big Banner Entertainment and Media LLP. Our founder is Mr. Deepak Bandekar and we had an enjoyable journey. This is our second film. We first did a Bollywood film. So everyone said, "Arey Bollywood son, why are you doing a Goan film?" I said, "We are Goenkars. So we are doing something for the people and it's a fun, entertaining, loving film." Do you think it's the biggest challenge from Bollywood to Goan? Actually no, the actors were very professional. Our cast and crew were professional. We finished in 12 days, the entire shoot. Production was done at the highest level. So watch the film, you'll enjoy the film. This Pedro Poder caters, does it caters to youth or does it caters to all normal? It tells everyone only one thing: money can buy you happiness or can't buy you happiness. That you have to decide for yourself. Can money buy you happiness? You have a lot of money, then what happens to you? So it basically tells you something about how you should live life. Thank you so much, Donutra Tuven. I know it's like now it's time to get started, but then till then, thank you so much, Donutra. Before leaving, can you give a message to the viewers? Cheers, Pedro Poder. Come watch the film. It's a good film. And basically support Goan cinema, not because we are Goans, but because the film is good itself. Support good films. Thank you so much. All the best. Pedroची माय बेंडा लोयता पेद्रू आपले
producer of Pedro Poder, none other than Mr. Bandekar. पहिले सद्याक येवकार तुका आमच्या आयचे कार्यावळीन and now ह्या तियात्रान एक producer म्हूण ह्या नांवान तो वेता. So let me ask you first, like how much time did it take you all, like कितले तुम्ही घातलां हे तुमच्या Pedro Poder and what result did you get it? Actually, we put in a lot of effort in terms of conceptualizing what we wanted to do with the film. We wanted a story close to Goa, Goan hearts, and I think it was easy because it's a part of our everyday life. And we wanted a romantic comedy, love comedy, and hence the concept of Pedro Poder came. And I always wanted John in my first film, and he was free and obliged to be a part of it, and that's how we moved the story. There's John acting in this film. Can I say it's more of comedy? Yes, there is a lot of his comedy, which is, I think, instantaneous and spontaneous that comes from John. Although it's got a mix of drama and tension and love. But yes, a lot of John naturally comes out in a very comic way. So yes. So since you all are producer, let me ask you, like, have you all tried any new techniques or any camera setup, anything new in editing style? What do you have? Well, we have, to start off with, we have an in-house production, post-production laboratory by ourselves. We have a studio. We do a lot of stuff ourselves in terms of VFX and graphics. So I think a lot of things are done new by the technical team, and I've seen other Konkani movies, and I've seen, of course, what we've tried to produce. And I feel there is something that's unique and different, which I hope the crowd will feel as well. What do you think? Pedro Poder caters to which people? Is it youth, or does it attract youth, or it's normal to? I think Pedro Poder basically is a story of a common man in Goa, and his aspirations of what he wants to become. So it's very applicable whether you're a youth or you're a little older. We have also tried to bring in the youth in a song of ours, which we have, I think we're the first Konkani movie which has tried to bring in a rap song. So we have a rap song which is an end song. So in terms of this movie, I think it should attract people of all ages. What about the locations? Khuisor tumi shooting kela? Amchi shooting mostly zala in our villages. Sankwal was one of the prettiest villages we found near Vasco. So a lot of our shoots happened there. And all the beautiful beaches like Holand and Bogmalo, and the ones which are pristine so far. So everything has been around. Sometimes it happens that most of the Goyan people, chod lok ason Goyan thoda janak khabar asna amche Goy kitle sundor ase. Did this happen with you? No, absolutely not. In fact, I felt that I've seen so many Hindi movies and South Indian films, and everyone wants to come to Goa to shoot. So why should we not make the best of our own Goa? And I think that's what we've tried to do. How many shows do you all look forward for? Well, we have now just started with our first 3 shows, this being the premiere. We have an immediate lineup of another 3 shows in the next 10 days. And we look at, I think, all of March and April, although there's Lent coming in between. But yes, we'll try and screen as many as we can, for sure. Any new upcoming rising stars that we can get to see in this movie? Yes, I believe Melvin De Cuna is a star who's upcoming, and he's done a great job. So I think everyone should look out for him, and everyone else knows all the other stars. Muspai, Adushpai, Sword Gonaka, Muspai, Adushpai, Skola, Borgera Zai, Put Muspai, Dushpai, Pashi, Poder Salna. Last, I want you to give a message to our viewers who are watching. I think support Goa, support Goan cinema, Goan artists, and most importantly, I think support Goan culture. We've tried to do that in this film about Poders, but it could be anyone. It could be a Raponkar, it could be a Render, it could be a fishman, fisherwoman, anyone. So I think the message is that be yourself, be Goan, and support Goan culture. Thank you so much. दोनों जण तुवें आमकां सांगली आनी तुवें मोलादीक वेळ आमचे खातीर दिलो म्हूण काल जनतान देव बरें करूं. Thank you so much. Thank you, bud. Dev bare karo. Pedro Poder ह्या फिल्माचो एक कडेगांत कांबो आनी जशें परी हांवें सांगलां, रायटर, डायरेक्टर, प्रोड्युसर नासतना फिल्म इंडस्ट्री केन्नाच फुडें वचना. None other than I have the writer plus the director Chris Silva, who is well-known son of our nearest, the Emperor of Konkani stage, John De Silva's son. So welcome.
टू माय शो आनी पेद्रू पोदेर हातून तुवें स्क्रिप्ट बरयला जाल्यार म्हाका एक सांगशी वाय पेद्रू पोदेर हू इज दीस पेद्रू वाय डीड दीस कॅरेक्टर केम इन युअर पेद्रू हो एक पोदेर आसता आनी पोदेर हो आमगेलो धंदो आदल्याचो आनी आतां भुरगीं न्हू ते आदले जे धंदे आहाय तांकां इतलो इम्पॉर्टन्स दिनाय तांकां तो धंदो करपाक एक पाट लॉजूय दिसता सो ह्या फिल्मांतल्यान आमी आनी जजून आमी दोगांयनी स्टोरी आनी स्क्रीन प्ले को रायट केल्या आनी आमी ह्या फिल्मांतल्यान दाखोवन दिला की आदल्याचे धंदे कितले म्हत्वाचे आनी हुंयचोय धंदो व्हडलो वो दाखलो की तितून तो धंदो करपा लॉज ना केन्ना कोणें एक मनशान लॉसपा जायना तो धंदो खंयचो जावं जो धंदो करता त्या धंद्यात जोण एकल्या मनशा त्या धंद्याक कोणें आपल्यालो मोग आसपा जाय इज इट तुजें पयलें हें तुवें बरोवप हा तुवें पयलें ह्या पयलीं हांवें एक टेलिफिल्म केल्लें आनी तेज उपरांत हांवें 2 कोंकणी फिचर फिल्म केल्याय एक्शन आनी कनेक्शन फिल्म बरें खूब गाजलें गोंयांत आनी ताका गोवा स्टेट फिल्म फेस्टिवलांत सो अवॉर्ड्सूय फावो जाल्ले जशे परी हांवें सांगलां जशे परी लोकूय वळखता की जॉन डिसिल्वान आमचो कोंकणी पाल्प उबारून दवरला हातून दुबाव ना बट ताच्या बरोबर तुंय वावुरता म्हूण खऱ्यांनीच तुका शाबासकी दिता कारण आमची कोंकणी भाशेक आजून तुवें जिवी दवरल्या आनी फुडें व्हरतलो म्हूण हांव आस बाळगिता फुडें हांव पेद्रू पोदेर ह्या फिल्मा उद्देशी तुका विचारता म्हटल्यार एनी रायझींग स्टार्स जे तुमी ह्या तियात्रांत ह्या तुमच्या फिल्मान घातल्या एनी अपकमींग स्टार्स ह्या सगळ्यान पयलें हातून गोंयचो बिगस्ट सुपरस्टार एंड आय एम प्रावड टू से इज माय फादर जॉन डिसिल्वा आसा आनी ऑल्सो हितून आसा वेरोनिका फेर्नांदीस आनी एक न्यू एक्टर मेल्विन डेपुना हू हॅज डन अ फॅन्टास्टीक जॉब ऑल्सो दे आर व्हेरी सिनियर एंड व्हेरी वर्सेटाइल एक्टर्स फ्रॉम अ तियात्र लायक रत्नाकर गोवेकर मारियो दे वास्को ऑल्सो दे इज राज शिरोडकर आनी गोंयचो चार्ली चॅपलिन आसा स्पिरिट फेर्नांदीस आनी क्रिस्टा फेर्नांदीस आसा या लास्टाक हांवें अशें पळयलां की रॅप सॉंग तुमी दाखोवपाक प्रयत्न केला सो डज इट केटरिंग द यूथ टुडे Yeah, the rap song was done catering to the youth by keeping them in mind because we also want to attract audience from all the age groups, from old to young. आय ऑल सक्सेसफूल इन जशें तुमी चिंतलेले तुमचो फिल्म तुमी हे भाशेन आसतलो इज इट अकॉर्डिंगली सेम Right now we are very much excited and happy to see the audience. The show is almost houseful now. Yeah. So we are hoping to get good response and that the film grows from positive word of mouth from here on because now the stage has been set. थँक्यू सो मच दोन उतरां तुवें आमकां सांगली आनी तुजो मोलादीक वेळ आमच्या खातीर भेटलो म्हूण कालजंतान देव बरें करूं बट बिफोर लिवींग कॅन यू जस्ट गिव अ मेसेज टू द व्युअर्स वर वॉचिंग So I would like to say की आत पासून गोंयच्या फिल्मां हो सगळे पार्टी ऑडियन्सान सपोर्ट केला आनी हो सपोर्ट तुमी सदांच असोच करीत रावचो म्हण हांव विनंती करता थँक्यू सो मच देव बरें करूं ऑल द बेस्ट जशे परी हांवें सांगला पेद्रू पोदेर ह्या फिल्मा उद्देशी हांव पयलीं अदीक करून उलयलां तशेंच आमच्या डायरेक्टरांनी खूब कितें सांगलां ह्या फिल्मा उद्देशी आनी आयज जावन आसा तांचो प्रेमियर शो म्हणटूच ह्या फिल्माचे 2 कोडेगात कांबे जे म्हाका दिसता रायझींग स्टार्स म्हज्यान अशें म्हणूंक जाता वी हॅव विथ अस वेरोनिका एंड मेल्विन who have played a role very well and premier showcho half part zala so let's see what is their experience. Is it the first time that you all are in the movie? I mean, this is my 4th film, Konkani film, so I am playing the Daisy's role. It's a lead role and overall experience was really good. Like you have seen the first half, it was so fun. We had lot of fun on the shoot also, on the set, after shoot also, like overall good experience. Was it like a family time for you all? Yes, always. Even break time we were like having fun and we were just we never felt it as if we are working. It was always like okay, chal picnic sort of. Melvin, I think you are the first time. This is my debut in this film, this movie. This is my first time. Yeah, it was a really exciting thing for me, and it was a dream come true. When Jojo casted me for this role, Donald D'Souza, I was into modeling and I was into bodybuilding. Then I am a BSc graduate in hospitality management. I was trying for movies also, and when he casted me, I was very happy, and I got to learn many things from Veronica, from John D'Silva, and these are some good actors who have been working in films, and me as a debut actor I got to learn many things, and I'm really thankful to John sir. He told me a lot and I've gained a lot. I had acting skills inborn in me, but
there are some things which we need to polish. So, that was given by John De Silva. As far as I had seen the movie, the first half, I congratulate you first of all because you have really played the role very well, and you were really daring that in a way negative role I can say. You were really amazing to watch you, and definitely you will have a bright future ahead. Same with you, Veronica, because I know जायते पावटी अशें जाता की we play a role and we always look for the same level like hero heroine, but this time it was a twist. Like, so how well did you play? You played it with the senior most artist. Yes, I was first of all, when the film was offered to me, they gave the briefing to me. I was very much happy to play opposite John De Silva. He is such a good legend of Konkani cinema, you can say. And I never felt that he is John De Silva. He is Pedro for me. I was into the character of Daisy. So even he, I guess, we never felt like we are working with John De Silva. He never kept that kind of attitude, or he was Pedro with us. So that's how the connection, and that's how made us, act more better. Since you all are youth, and this film is catering to all the generations, all the genres. So can I say that since you all have played the role for Pedro Poder movie, is it still happening? Is it still a touchy story for you all? Because as Kal Pedro Poder is going down and down, the status is not seen at all. So is it happening still in the society? It is happening. It is happening till today. Till date, parents are searching. Like a boy should have. He should be doing well. He should be earning good. But the people. Like for example, the Pedro Poder also, like, he is good by heart. Tesle chede aajkal konak nakat. People are always looking for people who have big bungalows, big a lot of gireska zai tasle chede zai denka. But at the end, like, they have their life story becomes very miserable. So yeah, it is still happening in the society. That has to be changed. Veronica, what do you do besides acting? I'm full-time actor. I love acting. Beside acting, I can't think of doing anything because I just love acting, and it's full-time for me. If there's no acting, I'm just... I really appreciate your work, and I congratulate both of you all because now या जाणा तुमी की आतां वर्सांनी की आमची जी कोंकणी माची आसा ती आयज काल आमची भुरगीं कोण नाचोंक सोदना, दे फील शाय टू टॉक कोंकणी or something like that, but you all have kept up the spirit. Really congratulate you for both of your efforts, and keep up your good work. All the very best, and hoping to see you for a bright future, and Melvin definitely in the theats maybe in upcoming. Yes, please cast us in theat and all. Basically, I know they will cast him, but as well they will cast me, but then they think that I might charge more and all. But I would like to tell everybody who want to cast me, I'm not going to charge you all. Please cast me in theatre and all. I'm ready to, because I love doing stage acting as well. So that's all the best to you all, and may you have a bright future ahead. Thank you so much. Thank you so much. Yes, focus on Donald. Out at Pedroशी उलयल्यार तुमकां कितें जाता I don't know. Pedro Poder, right? पूण हांव सोसमोत्ता. सोसमोता? Of course, तो तुका सिंपल आनी सादे वस्तूच्यो ग्लास करता. ओरो तुका तो हांसयता. तें आयकना करूंक ना तुजी भासो. सारकें. Oh, hello, listen first. पूण आयज आमी दोगांय एक सिंपल आनी साद्या जेवणाक वचपाचो हांवें प्लॅन केला. तूं उठ, न्हेसोन घे, आनी आमी या, okay? Really? Yeah. Yes. चल, I'll come. You go. Come fast. Yes, I'll get ready. ऑलरायट म्हजे बरोबर आसा आमचे आनीक व्हडलें कास्ट कारण ह्या फिल्माचें म्हाका दिसता कास्ट बरेंच व्हडलें आसा एंड वीथ दिस टायम आय हॅव विथ मी द पेरंट्स ऑफ डेझी हू प्लेड द रोल ऑफ पेरंट्स सो लेट मी आस्क देम हाव इज पेद्रू पोदेर गोईंग ऑन एंड वेर हॅज इट रीच सो फार सो सर टेल मी पेद्रू पोदेर म्हजें नांव जावन आसा रत्नाकर गोवेकर हो पेद्रू पोदेर पळय शुटींग केलां तें चडशें गोंयानूच केलां तेंच्यांनी आनी बरें शुटींग केलां आनी आमचो डायरेक्टर जोजो बरो डायरेक्टर आनी DOP डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी कोहली तेणें बरें आमकां डायरेक्शन दिलां आनी 80% म्हणटा पळय तें तेजेर DOPचें डायरेक्शन आसता फोटोग्राफी काडपाचें आनी जोजोन तितून आपणाचें डायरेक्शन घातलां आनी तितून बऱ्यांतलें बरें डायरेक्शन दिलां आनी आमची टीम बऱ्यांतली बरी
आमी अंडरस्टँडींग सगळे एकामेका अंडरस्टँड जावनूच ते फिल्म केलां. आमी सकाळी बी कॉमेस करताले, रातच्या सकाळच्या 3 पासून काबार केलां शुटींग. इतले 3 शिफ्टी पासून करताले फिल्म बेगीन जावपाक लागून, आनी कोणूच वाजना आसलो थंयसर. सुमार कितले दीस लागले तुमकां हे पिक्चर घडोवन हाडपाक जावपी? मात 14 डेज कितें 14-15 डेज इतले. जस्ट 14-15 days. या जस्ट 14-15 डेज. कित्याक आमकां डेटी दिता तेजे वेल्यान कळटालो आमकां ते 14-15 डेज. You have played a very strict mother role, so how was it? Was it challenging? म्हजें नांव क्रिस्ता फेर्नांडीस. म्हाका एकदम बरें दिसलें एक मायचो रोल करपाक, कित्याक एक हांव अशी म्हाका एक्सपिरियन्स आहा म्हज्या भुरग्यांक कशें हें करपा जाय आनी तांकां कशें करून सांबाळपा जाय, कितें करून तांकां देख रितीन उलोवपा जाय. आनी ते भशेन हांवें तो रोल म्हगे भुरग्याक म्हाका ते चेडूं मुगेलें सांग वेन आय एम एक्टींग आय फेल्ट लायक शी इज माय ओन डॉटर, लायक हाव आय वूड बिहेव माय ओन डॉटर इन द हावज. सो तेश कोन्न अशें म्हाका सारकें म्हाका दिसनासलें हांव कितें हांव एक पिक्चरा शुटींग काड म्हण दिसतालें की मुगेलें चेडूं आनी हांव तें खरें एक देखी लागून हें कोत्ता म्हण कन्विन्स कोत्ता म्हण नॉट टू गेट मॅरी विथ द गरिबाको काज जाय नाका अशें म्हण ताका सोजमावपाचें सगळें. सो आय एन्जॉयड एज अ मदर्स रोल. So Mr. Govekar, let me ask you something. अशें आसता की सदांच girls especially they are always soft-hearted like to their fathers especially. So first half तुमचो आमी पळयला तो एकदम बरो आसा. You are very dynamic. So let me ask you straightforward. Will you be partial for that? No. Then Pedro Poder हे फिल्माचे कितले शो जावंक जाय अशें तुमकां दिसता? आमगे पोदेर पेद्रूचे शो कितले जावपा शकता तें म्हज्यान सांगपा जायना, कित्याक सगळे आमगे लोक पब्लिकाक जाय ते जाय जाल्यार आमकां उंच पावंड्याचेर व्हरोंक जाता. आनी आमची वयर काडटली जाल्यार लोकांचेरूच आसा. कित्याक कोंकणी जाय म्हणटा पण सपोर्ट करपाक येना. हांवें खुबशीं फिल्मां कोंकणी पळयल्या आनी वचत जाल्यार लोक थोडो येता. कोंकणी जाय म्हणटा फिल्मांक लोक थोडो येता, कित्याक कोंकणीक लागून ते आमच्या लोकांनी सपोर्ट करपाक जाता, येवपाक जाय ते पळोवपाक लागून. Besides this, have you acted in some other films or something? Yes. बॉनिफास डायसाच्या फिल्मान केला हांवें. जबाबदारी मोरयाद केला, 2 पिक्चरान काम केलां. आनी प्लस हांवें एक पिक्चर डायरेक्ट केला रोंटो म्हणून कांदी धारावजाची. या. What about you, ma'am? हांवें पिक्चरान काम केलां जबाबदारी. रत्ना आहलो तेच पिक्चरान बॉनी डायस. आनीक बिकॉज मुगे सेंट्रल गव्हर्मेंट जॉबा लागून म्हाका हें कंटिन्यू करपाक जायना जालें. सो पूण हांवें तियात्र त्या आदीं म्हणजे तियात्र हांवें खूब केल्या. प्रिन्स चिकब, रोज फेन अँड वॉज दॅट मिनी द बादा वॉट इज दॅट मिनी मारियो. येस, मिनी मारियो. And was that आमगे जायते. There are many more to pen down. Okay, can you just give a brief message to the viewers who are watching you all today? म्हाका कांय सोसमोना डोनाल्ड तुका कित्याक मानना तो तुका बरो सोपता. म्हाका दिसता त्या पोदेरान ताका सारकी गुण आयला म्हणून, आनी तो डोनाल्ड मिस्टर गोवा कॉन्टेस्ट जिखलो म्हणून तो स्वर्गाक पावलो. चड करून आमचे एक्टर आसा पळय ते पयशांच्या फाटल्यान धांवता. पयशांच्या फाटल्यान धांवचे न्हू, आमचे कोंकणीक लागून सपोर्ट करचो. आनी व्हडले प्रोड्युसर कोण आहा पळय तेंच्यांनी आमकां सपोर्ट करून आमकांय वयर काडटा पळय ते आसा तशेंच वयर काडचें. आनी जे एक्टर आहा तेंच्यांनी ते प्रोड्युसराकूय बरो आनी डायरेक्टराकूय रिस्पेक्ट दिवंक जाय. थोडे रिस्पेक्ट दिना, ते रिस्पेक्ट दिवंक जाय तांकां. आनी रिस्पेक्ट दिवनूच तुजो वयर सरतलो जाल्यार तुका रिस्पेक्ट दीत जाल्यार तुका रिस्पेक्ट मेळटा. इतलेंच. आनी हांव स्टेज एक्टींग म्हणटा पळय ती हांवें 100 तरी तियात्रांनी काम केलां. आनी एक तियात्र रसोनाचो 100 शो केले. आनी तेन्नाच म्हाका एक चान्स पडलो थापट तेजो पयलींचो तियात्र तितून एक्टींग करूंक गावलें. मागीर प्रेम कुमारा तियात्रान काम केलां हांवें. एम बोयराचे एकूच रस्तो, जॉन क्लारो पोर्तुगीज कोलमत तें 2-4 तेजे तियात्र. मागीर रोस्फन क्रिजमिना मिनी द बांदार. आनी कला अकादमी जावं बेस्ट एक्टर आनी बेस्ट डायरेक्टर
म्हणून म्हाका एवॉर्ड मेळ्ळे आसा. सो म्हाका दिसता इतले कोडेगांत आर्टिस्ट, इतले आमचे झुजपी आमचे कोंकणी भाशेचे आर्टिस्ट जर आमचे मोदेकाल आसा जाल्यार आयज पासून म्हाका दिसता आमची कोंकणी मातशी भावान वेचिना. आनी म्हाका दिसता आमचो कोंकणीचो दौर जो आसा तो अशे आर्टिस्ट आमकां तेंको दीत जाल्यार अदीक आनी अदीक वाडटले. दुबावन आमचो सपोर्ट तुमकां आसतलोच, बट म्हाका दिसता आमची ऑडियन्स जरी तो तांचे जें तांणी बरयलां तातूंत वांटो घेवंक येत जाल्यार अदीक आनी अदीक कोंकणीचो दौर जो वाडटलो. देव बरें करूं तुमकां दोगांयकूय. तुवें तुमचो मोलादीक वेळ आमचे खातीर दिलो म्हूण काळजांतल्यान देव बरें करूं. अँड ऑल द व्हेरी बेस्ट अँड लुकींग फॉरवर्ड. एज आय कॅन सी आयज शो हावसफूल आसा. सो दुबावना दीस फिल्म इज जस्ट गोन बी रॉकिंग आय कॅन से. थँक्यू सो मच अँड ऑल द बेस्ट. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू सो मच. तेका तू एक व्हडली ट्रॉफी खाली आपल्या इश्टा दाखोवप मेळटा पळय तसली. तेजीच एक काजार डॉनाल्डा लागीं थारायलेलें आसा आनी ह्या वाटेन फकत रमेशाकूच धाडटलो. माक मरे पेद्रू तुमच्या बरा एक दीस सारूंक जाय दीस. He is totally a mismatch for you. Why don't you understand? हांवें केन्ना तुजो मोग करूंक ना आनी केन्ना करपा ना. लोक आमकां सवाय म्हणटाय, आमी सादेपणान जियेताय, पूण लोक आमचे मस्कोर कोन्न आमी गरीब आनी सवाय म्हणटाय. पयले तुजे पोजिसांव आनी कापोस्ताद दाखय. पायचे मायचं गव कितें समजलो ना? इंग्लिशीन सांगो जाय. ही काकडां मरे तुवें भांगराची करून इकलोली न्हय गा जाल्यार होपतालो तुगेली. ऑलरायट, ती जावन आसली आमचें आख्खें कास्ट पेद्रू पोदेर ह्या फिल्माचें, जांकां हांवें जी कोण आयज ह्या प्रेमियर शोआक येयल्लीं आसा तांकां हांवें एकान एक करून तुमच्या मुखार दवरल्यान आनी तांणी ह्या फिल्मा उद्देशी नाचोन जें कितें अनुभवलां तें तुमच्या मेरेन पावयलां म्हूण. आनी तुमी आमची आयची ही कार्यावळ पळयतल्यांक चडांत चड देव बरें करूं. अशेंच करून हांव थोडे भोव आर्टिस्ट तुमच्या मुखार दवरतलें. आमची जी फिल्मां जी आयज काल भायर सरल्यां ती हांव तुमच्या नोदरे मुखार दवरतलें. तेन्ना पासून तुमी पळयत रावात GCTV. तूं हूंय आहा तो तुग्या लुगार उगडास दवर आनी हांव हूंय पावलो तो मुगलोय लुगार उगडास दवर. अरे बाओगे गरम गरम पाओगे आगे राव कपके मोर्चे जिता रावगे पेद्रू पोदेराचे पाव तुका जायगे जाले सकाळचे 7 तेका रावगे पेद्रू पोदेर जिंकलो.